नमस्कार मोगाळ आयकप्यानो, तुमकां सगळ्यांक मोगा काळजाचो येवकार. मोगाळ आयकप्यानो, तुमकां सगळ्यांक मोगा काळजाचो येवकार दिता आसतना आयचो हो बुधवार आनी आयचो आमचो कार्यक्रम फोन इन अस्तुरी. आनी आमच्या स्टुडियोत आसात डॉक्टर सबीना मार्टिन्स. आयचो विशय आसा बायलांच्या हिंसाचारा आड उपाय. ह्या विशयाचेर तुमच्यांनी प्रश्न विचारूं येता. बायलांचेर जर अन्याय जाता आनी ताका वाचा फोडूंक जाय किंवा तुमकां न्याय जाय जाल्यार आमच्या सबीना बायक तुमी जरूर. आयचो आमचो विशय बायलांच्या हिंसाचारा आड उपाय. आनी आमचे कार्यक्रम 105.4 मेगाहर्ट्ज FM बँड तशेंच 233 मीटर म्हणजे 1287 किलो हर्ट्जचेर पणजी केंद्र. मग आयकप्यानो, आमच्या स्टुडियोत तुमचे खातीर प्रश्न विचारपाक सबीना बाय हजर आसात. डॉक्टर सबीना मार्टिन्स हांची ल्हानशीच वळख करून दिता आसतना बायलांचो साद ही बायलांचे वेगवेगळे प्रश्न हाताळपा खातीर तांणी संस्था स्थापन केली 1986 सालान 1986. गोंय महिला आयोगाचे सदस्य त्यो आसात. लोक अदालत तिसवाडी तालुक्याच्यो त्यो पॅनल वांगडी आशिल्ल्यो. इंटरनल कमिटीच्यो त्यो मेंबर. इंटरनल कमिटी म्हणजे जांचेर सेक्शुअल हॅरेसमेंट जाता, जांचेर लैंगीक अत्याचार जाता, तांकां कायदो दाखोवपा खातीर त्यो वावुरतात. बायलांच्या प्रश्नाचेर त्यो बरेच फावटी उलयतात, बरयतात आनी वावर करतात. साबार अशा सामाजीक चळवळींनी भुरगीं, पर्यावरण, कॅसिनो ह्या विशयाचेर त्यो खूब एक्टिवली वावुरतात. गोवा बचाव अभियानांत तांच्यो ह्या संस्थेच्यो त्यो निमंत्रक जावन आसात. हें अभियान खास करून गोंयच्यो जमनी सांबाळपा खातीर वावुरता. रसायनशास्त्र हो तांचो विशय आनी ह्या विशयाच्यो त्यो तज्ञ. PhD तांणी केल्ली आसा, डॉक्टरेट आनी B.Ed शिकोवपा खातीरय ताणें पदवी घेतिल्ली आसा. तशेंच LLB म्हणजे कायद्याची पदवी तांकां मेळिल्ली आसा. म्हणजे त्यो डॉक्टर सबीना मार्टिन्स आनी ॲडवोकेट सबीना मार्टिन्स. आनी रसायना टिचर म्हणून तांणी रसायनशास्त्राचेर अभ्यास केला आनी त्यो काम केलां. आनी आतां सध्या त्यो सेवा निवृत्त जावन आमचो सांगात जोडून समाज कार्य करतात. सबीना बाय, तुमकां मोगा काळजाचो येवकार. आनी आयचो आमचो विशय म्हणजेच बायलांचेर जावपी अत्याचारा आड उपाय. म्हणटकच तुमकां खास करून आयच्या ह्या स्टुडियोंत आमी हाडिल्लें आसा जाणा जावन घेवपाक. म्हणटकच आमी आमच्या आयकुप्यांक बायल म्हणजे ही पृथ्वी आनी बायल तिचें महत्व आनी तिका आमी कशी दवरूंक जाय आनी तिणें कशी रावूंक जाय हें सांगपी सुंदर कांतार आसा. आयरीन कार्दोजांचो आवाज तें पयलीं आयकुया आनी मागीर हांव तुमचें सगळें राज्यकारण ह्या विशयाचेर तुमी तज्ञ म्हणून आयल्यात तेन्ना तुमी आमकां सांगचें. कळ्ळें? आमच्या आयकुप्यांक तुमी येवकार दितात न्ही? तुमकां कसलो प्रश्न आसा जाल्यार म्हाका विचारात. हांव जे केसीस आमी हँडल करता आनी ह्या बायलांच्या मुद्द्याचेर जे आमी वावर करता त्या अनुभवांतल्यान हांव तुमचे कडेन उलोवपाक. ओके. येवकार परतून एक फावट आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्याक आनी मना काळजाचो येवकार डॉक्टर सबीना मार्टिन्स. डॉक्टर सबीना, दादलो आनी बायल ह्या संवसाराच्यो म्हत्वाच्यो अश्यो दोन जाती. म्हणटकच मनशाक मनीस म्हणटा आसतना आमचे कडेन एकूच धर्म मेळटा, तो म्हळ्यार मनीस धर्म. आनी मनीस धर्माच्या ह्या नात्यान आमी जेन्ना संवसारांत एक बायला मनशेचे थोडेशे वीक पॉयंट लक्षांत घेवन जर कोणी तिजेर हिंसा करता जायत जाल्यार तो अन्याय कोणाचेरय, इन दॅट केस दादल्यांचेरय बी. पुणून आतां आयचो विशय 25 तारीख आमी दीस मनयलो. बायलांच्या हिंसाचाराच्या आड हो दीस आशिल्लो आनी ताका धरूनच आयचो हो विशय आमी निवडला. बायलांच्या हिंसाचारा आड उपाय हो आमचो विशय. म्हणटकच ह्या विशयाचेर थोडेशें तुमी आमकां सांगचें. हे जे कांतार आयरीन बायन बरयला ते एकदम बरें बरयला. गायला बी. ओके. सो ताणें सांगलां की बायल घरानूय सेवा करता, नोकरेच्या जाग्यारूय कामाक वयता आनी सगळे फामील सांबाळटा. आनी हे कांतार बरोवपी तिजो घरकार तोमाजीन कार्दोज. ओके. म्हणटकच क्रेडीट वता म्हणजे दादलो बायलेच्या बाबतींत कितें विचार करता ही जाणीव आमकां जाता. आनी बरी गजाल दादलो आनी बायल दोनी ह्या विशयाचे एकमत आसा तेंचे. गीत कंपोज करपी आमचो मुकेश घाटवळ.
ओके. बरें कांतात ते. आनी ते विशय जो तेणी सांगला की बायल घरान काम करता, सेवा करता, भायर सेवा करता आनी ते फॅमिली सांबाळटा आनी ती समाजांतूय वावुरता. आनी जेन्ना हो रोल जेन्ना ही करतात तेजेर खुबशे अत्याचार जाता. बरोबर. ओके. जे दादल्यांचेर जायना ते बायलांचेर जाता. आनी हे जे अत्याचार बायलांचेर जाता हे थांबोवपाक जाय. आनी ताजे खातीर कायदे आसा. पूण कायदे आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर आसा, आमच्या भारतान आसा, स्टेट लेवल गोंयचे लेवलाचेर आसा, पूण हाजेर इम्प्लिमेंटेशन जायना. ओके. आनी ते 2 लेवलाचेर इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. एक म्हणजे जे आमचे समाजाचो जो दृश्टिकोन आसा बायलां बद्दल तो बदलपाक जाय. ते थोड्यांक दिसता की घरान बायल आसा ताका आमी मारपाक जाता. हें गुन्हा, सामकें इट्स अ क्रायम. गाळी मारता, मागीर खूब जाणां ताका जेवण दिना, कोण भुरग्यांक कडेन पयस करता, तांकां आवय बापायचे घरा कडेन धाडिना. अशे खुबशे प्रॉब्लम्स आसात. तेंचे भांगार घेवन दवरता, तेजे थोडे बायलो कामाक वयता आनी तेजी सॅलरी सुद्दां ताका कंट्रोल आसना. सो खूब तरेचे प्रश्न आसता आनी ताका लागून मागीर ते मानसीक तणाव जाता. मागीर बायलांचे हेल्थ बिगडटा, स्वास्थ बिगडटा आनी केन्ना केन्ना ते अशे जीव सुद्दां दिवपाक वयता. सो अशें जावपाक जायना. बायलांचो रायट आसा की जगपाक, जसो मनीस, जशें तुमी म्हणला, जसो दादल्यांक वागपाक आय मीन मनीस म्हणून जगपाक रायट आसा आनी तसोच बायलांकूय आसा. सो हे जे पळय अत्याचार जाता ते खंय तरी बंद करपाक जाय. आनी भायर जेन्ना ती वयता, भायर या भितर लैंगीक अत्याचार जाता. हे आमी फिजिकल, मेंटल अशें म्हणला, पूण लैंगीक अत्याचार जाता, सेक्शुअल हॅरसमेंट जाता कामाच्या जाग्यार. आनी कामाक लागून केन्ना केन्ना ती ओगी रावता, ती उलयना. बसीनीक वयता आसतना बसीन तेजेर लैंगीक छळ जाता, मॉलेस्टेशन जाता. मागीर एकटी बायल खंय आसा तेजो केन्ना केन्ना पाटलाव करता, ओ ती कोण बायल एकटी रावता ते पळयता, तेजी वल्नरेबल पोजिशन पळयता. आमी वीक म्हणना, म्हणजे वीक सिट्युएशन अशें आमी म्हणला, पूण हे तेजो फायदो घेवन तेजेर अत्याचार करता. आतां हे पळय आसा ते सामके स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक जाय आनी बंद जावपाक जाय. सो बोथ डोमेस्टीक वायलन्स आनी सेक्शुअल वायलन्स जे जाता हे आमी बंद करपाकूच जाय. आनी खुबशे तरे हें आसा, कितें म्हणजे आमी मेथड्स म्हणटा ते बंद करपाक, ते आमी करूंक जाय. जसो हो प्रोग्राम आयचो, बायलांक आपले हक्काचे ह्या सिट्युएशनान कितें करपाचें, बायलांनी कितें करपाचें जो कोण जाचेर अत्याचार जाता तो, आनी समाजान कितें करपाक जाय हाजेर चर्चा जावपाक जाय. म्हणजे ओपनली कांय गजाली आमकां वाचा फोडची पडटली. जर तर आमचेर अन्याय जाता जाल्यार आमी तोंड उक्तें करून सांगचें पडटलें. जो मेरेन आमी उलोवची ना तो मेरेन तो अन्याय जाला हें कळचें ना. खूब फावटी बायल जी आसा ती आपल्या घोवाचे कांय दुर्गूण आसा ते लिपयता. बरेच फावटी अश्यो गजाली घडटा. तेन्ना अशें जातकूच ताजो जेन्ना भडीमार जाता, चड जाता, तेन्ना मागीर खुबश्यो गजाली आमच्या हाता भायर वतात. आमी आमच्यो ह्यो कार्यावळी आनी आमचो फोन कॉल आतां आयिल्लो आसा, तांचे कडेन आमी उलोवया. हॅलो. कोण उलयता? दिवलीन बाय, तुमकां डॉक्टर सबिना कडेन उलोवपाचें आसा तर? ओके उलय. विचार. मॅम. होय, आतां म्हाजें क्वेश्चन आसलें की जे बायल न्हू प्रॉब्लम आहा ताका कावन्सिलींग जाय, पूण ताका पयशे ना, तो फ्री कावन्सिलींग कोण दितलो ताका, कोण मदत करतलो तांचो? ओके. घरान जेन्ना तणाव आसता, प्रॉब्लम आसता, तेन्ना महिला संघटने कडेन तुमी मदत मागूंक शकता. पूण फ्री कावन्सिलींग सरकारी तर्फेन
गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमेन ही जी संघटना आसा सरकारी, तितून कावन्सिलर आसतात. तुमी तांचे कडल्यान मदत मागूंक शकता. पयलीं एक वन स्टॉप क्रायसीस सेंटर आसलो सरकाराचो प्रोग्राम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ विमेन अँड चायल्ड. तातून कावन्सिलर आसले, पूण तो प्रोग्राम सद्या ऑक्टोबर 31 बंद केला. आनी ते पयलीं ती संघटना चलयताली, नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा एक संघटना NGOज चलयताली. पूण आतां तो विभाग आतां सरकारान आपले सकल घेतला. आनी मेर्शे जे थी तांचो सेंटर आसा ते मातशें आतां पयस आसा. आनी डिरेक्टरान आमकां सांगलां की रोखडेंच तेणी कावन्सिलर्स ते रेक्रूट करतले आनी मागीर बायलां आनी भुरगीं ते कावन्सिलरा कडेन वतले. पूण ही सरकारी संस्था जी आसा ती आजून ती यंत्रणा सारकी बसूंक ना. सो बाकीची ऑर्गनायजेशन आसा, जशे सांगात आसा, मागीर जी ऑर्गनायजेशन आहा, पूण कांय जाग्यार जी कावन्सिलर आसा ते चार्ज करता, तांकां फी फारीक करता. जशे डॉक्टर आसा, डॉक्टर जशे आमी पेड डॉक्टर आसता आनी मागीर आमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान गेल्या जाल्यार आमकां फ्री आसता. सो सद्या कावन्सिलींग सर्विसीस पेड अवेलेबल आहा, पूण फ्री मातसो आमकां प्रॉब्लम आहा. पूण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्री अँड ह्युमन बिहेवियर आमी IPHB म्हणटा, थी बांबोली सुद्दां तेंच्यांनी वचूंक जाता. आनी लोकांनी अशें चिंतचें न्ही की कोणाक पळय कावन्सिलींग जाय म्हणून तांकां कितें मेंटल प्रॉब्लम आहा म्हणून खूब जाणां IPHBन वचना. सो म्हाका दिसता की सगळ्यांनी ही जी सरकारी सुविधा अवेलेबल आसा न्हू, थी वचून हेल्प मागपाक जाय. देवलीन बाय, जालें समाधान तुमकां? देव बरें करूं. थँक्यू. फक्त डॉक्टर सबीना आसा म्हणून फोन केला, तुमी हरशीं करात फोन, कळ्ळें? देव बरें करूं. आनी असोच मोग आसूं न्ही आमचेर. आं चल, थँक्यू. तूं खंयच्यान उलयता बाय? पर्वरेच्यान उलयता. अच्छा, आनी तूं कितें काम करता? आतां ताजी मास्टर्स कंप्लीट केला. अच्छा अच्छा अच्छा, इंटर्नशीप करता. व्हेरी गुड, ऑल द बेस्ट. बरें जावं तुजें. आं बाय. थँक्यू. बरें. आतांची ही भुरगीं पळय, म्हणजे तो प्रश्न ताजो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. हय, आमकां खूब जाण मदत मागता आनी जेन्ना आमच्या संघटने कडेन येता, सद्या ही कमी आमकां दिसता. कावन्सिलर्स ना आनी लायक फ्री कावन्सिलींग. आनी जी कोण येता ती गरीब आसता, ते आनी कावन्सिलींग म्हणटा ते तांकां ते पर्सन टू पर्सन तांकां विश्वास आसपाक जाय. ते म्हणचे म्हाजे सगळे घूट दुसऱ्यांक सांगचे ना, म्हाका बरे एडवायस दितले, अशे तांकां सवलती जाय. आनी ही सवलती ना, एटलिस्ट बायलांक तरी ना. आतां स्कुलांनी तरी कावन्सिलर्स अपॉयंट केला सरकारान, पूण बायलां खातीर जे आसपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की इवन एवरी तालुका लेवल, विलेज लेवल जायना जाल्यार एटलिस्ट तालुका लेवलाचेर ही फेसिलिटी आसपाक जाय. आनी खूब कावन्सिलर आसपाक जाय, कित्याक एकटो मनीस इतले जाणांचे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक शकना. आनी आमकां तर सुसायड प्रिवेंशन करपाक जाय. आनी केन्ना केन्ना रागान मागीर लोक मर्डर करता, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाता. हे सगळे विशय आमी टाळूंक शकता. मिन्स वी कॅन हँडल इट, पूण ही फेसिलिटी आसपाक जाय. म्हणजे बायलांक खुबश्या गजालीची सेक्युरिटी, फॅसिलिटी, वेगळ्या वेगळ्या गजालींनी तिका मेळप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसता. आनी काळ बदलता तसो आयच्यो बायलोय बी आपल्या पद्दतीन बदलतात. पुणून जो अन्याय अत्याचार चालू आसा तो तसोच आसा आनी थोड्या प्रमाणान तो कमी जाला, पूण थोडीशी समजीकाय आमच्या संवसाराक आयल्या हातून दुबाव ना. सबीना बाय, आमी खूब खूब अशी एसर्टीव रावया, पॉझिटीव रावया. एक कांतारांचे म्युजीक पळय आसा ते एकदम बरें आसा आनी लोक हे एन्जॉय करता. पूण ताजी तेन्ना तुमी उतरां बारीकसाणीन तर तुमी आयकत जाल्यार ती एक सामकी सिरियस गजाल, एन्जॉय करपा सारकी गजाल न्हू ती. आनी
सद्या परिस्थिती तशी आसा की सोऱ्याक लागून आमचे घरांनी खूब प्रॉब्लेम जाता. मॅक्सिमम केसीस येता ते जे टेन्शन आमी जाता घरान, मारपीट जाता, भुरग्यांच्या शिक्षणाची वाट लागता, रस्त्यार सोरो पिवन एक्सिडेंट जाता, अशे खुबशी गजाली आसा जे सोऱ्याक लागून जाता, तेजे वायट परिणाम जाता. आनी हाजेर आमी लक्ष दिवपाक जाय. ही फकाणाची आनी एन्जॉय करपाची म्युजीक एकदम बरें म्हाका खूब आवडटा. आनी आमी कितें ते अवेरनेस करपाक ओके आमी ते सॉंग आमी मॉडिफाय केल्ले की सोरो म्हाका दिना जाल्यार फुट्टलो तोकलो. तो आमी जेन्ना आमचे अवेरनेस प्रोग्राम करता तेन्ना आमी म्हणटा ना दिवची ना, तुका पिवंक दिवची ना, आनी सरकाराकूय आनी लायसन्स दिवपाक दिवची ना. अशें आमी ते चेंज करून ते आमी म्हणून ट्यून आवडटा पूण मेसेजींग सारकें आसपाक जाय. सबिनाबाई, आमचे कडेन एक कॉलर आसा. हॅलो. हॅलो. नमस्कार. कोण उलयता? अफ्रोज उलयता. अफ्रोज बाय, तुमकां उलोवंक जाय सबिना कडेन न्हय? उलय उलय उलय. हॅलो. अफ्रोज सांग. माझो एक प्रश्न आसलो. हॅलो, आयकूं येता? आयकूंक येता? हय हय. हॅलो. सांग अफ्रोज, आयकूं येता आमकां? आयकूंक येता? हय. म्हाका एक प्रश्न आसलो. आतां आमी सोडता, आमी एनजीओन काम करता म्हणटकूच आमकां प्रॉब्लेम ना. जेन्ना बायलांक पुलीस स्टेशनाचेर बी गेले काय ना तेन्ना मागीर तेंची कंप्लेंट बी घेयना. कोण बी म्हाका घोवानूच न्हू अशें म्हणटात आनी तेंची कंप्लेंट रजिस्टर करिना. जाल्यार कशें कितें करतले? सो नाजाल्यार हय, हो प्रॉब्लेम जशे जाणां तूं खूब जाणांक मदत करता आनी पुलीस स्टेशनार गेल्यार हो एक सामको मोठो प्रॉब्लेम सगळी संघटना आनी जी बायलां खातीर वावुरता तो विशय मांडटा. आतां कायदो आमकां रायट दिता की समज तूं म्हाजेर अत्याचार जाले हांवें पुलीस स्टेशनार वचून ही कंप्लेन रजिस्टर करपाक जाय. आनी समज तूं पुलीस हें करिना जाल्यार आमकां ताजे व्हडले साहेब आसा न्हू, ज्यो हायर अथॉरिटीज आसा तांचे कडेन आमी कंप्लेन करपाक जाय की समज पुलीस स्टेशनाचेर तुजी कंप्लेन घेना जाल्यार PI कंप्लेन करपाक जाय. PI तर करिना, ताजे उंच आसा DYSP आनी SP मेरेन सुद्दां तुमच्यान वचपाक जाता. आनी आतां पुलीस तर काम करिना जाल्यार पुलीस कंप्लेंट अथॉरिटी तांचे विरुद्धूय आमी कंप्लेन करूं शकता. आनी खुबशी अशी ह्युमन रायट्स कमिशन आसा, गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमेन आसा, हांकां सगल्यांक आमी कंप्लेंट बरोवन दिवपाक जाय. आनी चड करून जे कोण वावुरता आनी जांची बायलांची जेन्ना केसीस आसता ती बायल आपले ते आनी कोण कंप्लेन करतलो हिंगा थिंगा म्हाजेच जायना आनी खंय वतलो. पूण आमकां तर समाजान बदल हाडपाक जाय. आमकां तर हे जी सिस्टम्स आहा ते आमकां चलोवपाक जाय जाल्यार आमी हाजेर एक्शन घेवपाकूच जाय, हाजे बद्दल उलोवपाक जाय. आनी जे आमचे DGP मेरेन पासून वचपाक जाय, मिनिस्टरा मेरेन, CM मेरेन वचपाक जाय. आनी ती तर काम करिना जाल्यार मागीर आनीकूय उपाय आसता न्हू, ते आमी उपाय आमी सोदून काडूंक जाय. आतां 25 नोव्हेंबर एंड वायलन्स अगेन्स्ट विमेन डे आमी मनयता आनी त्या दिसा आमी मागणी करता. सो मोठ्या प्रमाणान आमचो आवाज आमी व्हड करपाक जाय ह्या विशयाचेर आनी आमचे डिमांड्स आमी मांडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की खंय ना खंय सोल्युशन येता. आमी जेन्ना पुलिसां कडेन हे डिमांड गेल्ले जाल्यार तेन्ना आमी 3 म्हयन्यान पुलिसां बरोबर आमची मिटींग जाताली की खंयच्या पुलीस स्टेशनाचेर काम जायना, कोण पुलीस सामन्स धाडना, कोण कंप्लेंट बरयना. मागीर जेन्ना हे आतां कित्याक जायना की ते आतां पुलीस ते काम करिना. आमी आतां ती लेटर आमी दिल्ले SP लास्ट टायम जेन्ना UN विमेनाची मिटींग आसली तेन्ना SP आसलो
नॉर्थ गोवा SP आसलो, ताका आमी सांगलेलें की ही मिटींग 3 म्हयन्यांनी जाताली, ती आतां जायना. ती SP क्रायम पळयाचा तो मिटींग आपयताले, सद्या ती जावना. हांव मागीर विमेन पुलीस स्टेशनाचेर वचून ताजी चवकशी केली की त्या विमेन पुलीस स्टेशन ही मिटींग करताली. तेन्ना आमकां सांगला फायल येयल्या, फायल पास जाल्या मिटींग करपाचें. आमी मातशे बिजी आसा, कित्याक गोंयांत कितें ना जाल्यार कितें मोठे इव्हेंट चालू आसता आनी जेन्ना बायलांचे प्रश्न आसता ताका आमी तितलो इम्पॉर्टन्स दिना. तो हे मिटींग जावपाकूच जाय. आनी ह्या इंटरनॅशनल डे जेन्ना आमी म्हणटा शूड एंड वायलन्स अगेन्स्ट विमेन, आमी हे डिमांड करपाकूच जाय की हे जे सिस्टम्स आसा ते आमचे चलपाक जाय बायलांक मदत करपाक. म्हणून जेन्ना जेन्ना बायलांची कंप्लेंट पुलीस स्टेशनार जायना तेन्ना तेणी संघटनाक जरूर कॉन्टॅक्ट करपाक जाय आनी एकवटान आमी सगळीं संघटना एकठांय जावन हो विशय आमी घेवपाक जाय. सविना, म्हाका एक सांग, आतां आमची कमिशन आहा तुवें आतां कितलीशींच म्हाका सांगली नांवां. ही जी मनशां वावरता तेंच्यांनी गांवांनी वचून आपली नॉलेज अशें आमी काम करता म्हणून लोकां कडेन पावूंक जाय न्हू. कमिशनान ती प्रोग्राम करता अशें हांवें पयर चेअरपर्सन रंजिता पायक एक प्रोग्रामाक उलयतना आमकां सांगताली की तेणीन एक 200 मायज प्रोग्राम जाला, पूण म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणान जावपाक जाय. हर एक ग्राम पंचायतीचेर तेणीन हो विशय जो आसा तो जावपाक जाय. ग्राम पंचायतीन ते एक तर प्रोग्राम केल्लो जाल्यार लोकांक आपयले जाल्यार गांवांच्या लोकांक नॉलेज मेळटली. हय, ते करपाक जाय. ते तुजें सजेशन सारकें. अफरोज बाय, तुमकां थोडें तरी समाधान जालें अशें हांव धरतां. आनी तुमी पोटतिडकीन उलयता तें म्हाका खूब बरें दिसता, कारण अन्याय तुमकां सहन जायना हें ताजें उत्चाप. ना, म्हाका तुमचे कडेन उलयतना म्हाजो आंगचो कांटो पळय उबो जाला, कित्याक कारण कोणी तरी म्हाका फोन करून म्हाका विचारलें प्रश्न तुजो कितें आसा काय म्हणून. अच्छा, खूब बरें दिसलें. देव बरें करूं. असोच मोग आसूं न्ही, आनी केन्ना केन्ना अन्याय जाता तेन्ना सबिना बाय आसा आनी सगळो न्याय तुजे बरोबर आसा. देव बरें करूं. थँक्यू वेळ काडिल्ल्या खातीर. असो फोन कर आमकां असो केन्नाय. हय, त्यो खूब मना पसून उलयल्यो. खूब बरें दिसलें की आमकां वाचा फोडपाक येता आनी गांवांन रावून जेन्ना बायल एखादी उलयता. अफरोजाक हांव वळखता, ते आमचे संघटना बरोबर खूब 25-30 वर्सां काम केलां. आनी पूण जेन्ना ही केसी जायना, अवेरनेस जायना, तांकां तो हें दिसता की खंय तरी आमी कमी पडटा म्हणून. सबिना बाय, म्हाका आतां आमचे कडेन वेळ तसो खूब ना, आमचे कडेन 6-7 मिनटां बाकी आसा. इतल्या ह्या वेळान आमच्या बायलांक एक संदेश बी तर तुमी दियातच, पूण ताचे पयलीं बायलेक अत्याचारा पसून प्रिवेंशन म्हणजे प्रतिबंध आनी रेमेडी म्हणजे उपाय, म्हणजे जालो अत्याचार जालो ताचेर उपाय कितें आनी तो न जावचो म्हणून कितें करप, हाजे संदर्भांत थोडे भितर सांगात आनी मागीर तांकां एक संदेश दियात. मागीर आमी निरोप घेवया. हय, आतां अत्याचार तर आमकां थांबोवपाक जाय जाल्यार सामाजीक लेवलाचेर आमकां खूब काम करचें पडटा. आतां हे सगळे रायट्स आसा बायलांचे, ओके, तांकां मारपाक जायना, तांकां कामाक वचपाची तांचेर बंदी आसपाक जायना, तांकां उलोवपाचो रायट आसा, तांकां की वायलन्स फ्री रावपाक हे तांचो हक. सो आजून पासून आमी पळयता की घरान तेजेर बंदी घालता. हय, की अशे कपडे घालनाका, थंय कामाक वचनाका, तूं हें कर. आनी केन्ना केन्ना थोड्यो बायलांक घरा भितर बंद करून सुद्दां दवरता. शिकिल्ल्यो बायल्यो आमकां फोन करतात, ग्रॅज्युएट जाल्या, आमकां घरांतल्या भायर गेटीच्या भायर वचपाक दिना. सो खंय तरी हे जे बंधन जे आसता, ओके, ते आमी पयस करपाक जाय. आनी जे मेरेन लोकांचे विचार आमी बदलिना ते मेरेन हे प्रिवेंशन खूब डिफिकल्ट आसता. सो त्या लेवलाचेर आमकां काम करपाक जाय. आनी ही सगळी ते गांवाच्या लेवल, पंचायती लेवलाचेर मागीर कार्यक्रम जाता, खूब सोशल ग्रुप्स आसता गांवांनी, ताणें हे विशय मांडपाक जाय. कित्याक
प्रिव्हेन्शन सामकें चड गरजेचें. नेबर्स पळय आहा तेणी हाजेर उलोवपाक जाय. समज तूं तेंच्या शेजऱ्याक कोणाचेर अत्याचार जाता तांकां ते फॅमिली कडेन उलोवपाक जाय. जे विचार आसा, जे बायलांचे हक्क आसा ते तांकां सामके पटोवन दिवपाक जाय. आनी तुमी तर हें काम तुमी हें करिना जाल्यार तुमचेर एक्शन जातलें हें स्पश्ट करपाक जाय. सो एक तांकां निरोप दिवपाक जाय आनी दुसरें म्हणजे एक्शन. एक्शन म्हणजे कितें, पयलीं वचून तुमी पुलीस. एक आमकां फोन येता, पळोवया कोण उलोवपाक सोदतात आमचे कडेन. हॅलो 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 नमस्कार. हॅलो हॅलो हय सांग, उलय उलय. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. Yeah, I myself Ellie D'Souza, a student of VM Salgaonkar College of Law, a fourth year BLLB student. Okay. Yeah, so actually I had some queries and questions to ask. Yeah, please go ahead. So वेळ कमी आसा बाया. 4 days back, I assisted a woman, a senior citizen woman. She's from Miramar. So she had a case. So then I was told to go to the women's police station in Panjim to assist her case. But over there they told me that they have nothing to do with her case. She needs to go and file a complaint in Vasco police station because that thing has happened over there. So no, a woman police station तेणीन जे बायलांची कंप्लेन्यो येता ते सगळे कंप्लेन तेणी हँडल करपाक जाय. आनी तेंच्यानी सांगूंक जायना की तूं ह्या पुलीस स्टेशनार वच त्या पुलीस स्टेशनार वच, कारण बायलांचे पुलीस स्टेशनाचे ज्युरिस्डिक्शन आख्खे गोंयांत आसता. आनी हें तर तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तेंचेशी ते घेवंक जायना म्हणून की तांकां ती ऑथॉरिटी ना. ते गलत मेसेजींग दिला तुका. आमी तो विशय विमेन पुलीस स्टेशना कडेन घेतले. ओके. एलिबाय, देव बरें करूं. तुमी फोन केल्ले खातीर असो मोग आसूं न्ही. आनी तुमचेर अन्याय जाता जाल्यार ताजेर वाचा फोडप खूब म्हत्वाची. तुमी फोन केलो मुद्दाम म्हणून देव बरें करूं. या बरें. अशें न्ही की आमचे पुलीस वावर करनात. खूब फावटी ते आयकतात सबिनाबाय, पूण खूब फावटी केन्ना कितें जाता, थोडीशी नेग्लिजन्सी जाता आसत. पूण विमेन पुलीस स्टेशनान आमकां हेल्प केला. एक केसीन तेणी वचून ती एक्शन घेता. पूण कितें आसा, तांकां वयल्यान केन्ना इन्स्ट्रक्शन्स आसता की तुमी त्या रिस्पेक्टीव पुलीस स्टेशनाचेर तुमी धाडा, आमचे कडेन येना, फोर्स ना, कित्याक तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता ताजे खातीर. पूण हो विशय आमी अशे पुलिसां कडेन जेन्ना आमी बसून उलयता तेन्ना हे प्रश्न सोडोवपाक जाय. ओके, म्हणून ती मिटींग जावपाक चड गरजेची. आतां ल्हान 2 उतरांनी तुमचो संदेश आमच्या बायलांक तुमी दियात की अत्याचार जावचो न्हय म्हणून ताणें कितें कार्य करचें. सगळ्यान पयलीं मनान पासून तेणी डिसिजन घेवपाक जाय की हांव अत्याचार सोंसचें ना. ओके, तो डिसिजन घेतलो की ऑटोमॅटिकली आपूण उपाय सोदून काडटा. ओके, आतां खंयचो बरो उपाय तो सेकंड स्टेप, पण फर्स्ट स्टेप ही की हांव अत्याचार सोंसचें ना. ओके, हें पयलीं थांबपाक, सगळ्यांनी तें डिसिजन पयलीं घेवपाक जाय. सबिनाबाय, खुबशें तुमचे कडेन उलोवपाचें बाकी आसा आनी तें आमी मुखार करुयाच. तुमी खूब उमेदीन आमच्या लोकां कडेन उलयल्यो. तुमचे कडेन समाजकार्य करपाची खूब व्हड तांक आसा आनी अशेंच तुमी आमचेर मोग दवरचो. परतून तुमी आमचे मेरेन येवचें आनी आमच्या अस्तुरीक तुमी वेगळे वेगळे मार्गदर्शन करचें ही प्रार्थना करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. संदी दिली उलोवपाक, मुद्दाम स्टुडियोत आयल्यो देखून. आणि आता आम्ही आमच्या आयकुप्याचो निरोप घेऊया.